देवाचें उतर आयकोंक आमी फुडें सरी. आज आमी विशेश एक टॉपीक आमी काण गेल्या आमकां हर एकल्यांक गरजेचें जावन आसा. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या थोड्या वैयक्तीक आमच्याच जिणेंत मस्त संगती घडटात. ते जाल्यार आमकां कितले मागल्यारय ताका आमकां एक आन्सर मेळना, ताका एक जाप मेळना देवाता कित्या खातीर गे म्हणून. देखून थोड्यो बॉन्डेजीस असतात या आनी कितें वायट सक्तीचे प्रभाव असतात या आनी कितें आसतात, हे सगळे आमकां तें ब्रेक करूंक या तें सगळें नाश करूंक देवान आमकां पदवी दिल्ली आसा. थोडे फावटी मस्त मागता आमी खंडीत जावन, पूण सुमे कडेन थोडे मागचे आसा या ही जातावन म्हाका भायर काड ताचे तावन भायर काड. पूण जेजू सांगता कितें, तुका भायर काडूंक हांवें पदवी दिल्या न्ही, ती यूज कर, कित्याक यूज करनाय तूं. देखून आज ब्रेकिंग द स्ट्रॉंग होल्ड्स म्हळ्यार भद्र कोट्यांक कशें मोडचें हाचे विशयांत आयकोव्या आज. देखून सगळ्यांनी दायकन वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरचें बरें तुमी, आनी नाजाल्यार तुमकां तें उडासा करचें ना मागीर नियाळ करूंक, ताचें तुमी रिपिटेशन करूंक या तुमच्या जिणेंत ही एक बरी एक आमकां एक देवाचे उतराची क्लास म्हणून समजून काण घेवीत. ही आमी आयकोवया आज कशें आमकां विरोध येवचे, सैतानाची इजा जावंक पुरो, या माटमंत्र्या पितिसपणां आनी कितें कश्ट दगदोण्यो हाचे तावन कशें भायर येवचें, सगळें ब्रेक करचें, कशें आमकां हाचे तावन हें सगळें बंदीत करचें जेजूच्या नांवान, हाचे विशयांत आज आमी समजून काण घेवया. तर पयलें देवाचें उतर अशें सांगता कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 10 अध्याय 3 ते 4 वाक्यां. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and verses 4. आमी अस्कत सैमान जियेता. हे पयलीं आमी समजून काण घेवचें, आमी हर एकलीं अस्कत सैमान जियेता. आमी मस्त सांगता जावंक पुरो आमकां आमचें तें स्पिरिच्युअलिटी आसा, आत्मीक वाडावळ आसा, जाल्यारय आमची सैम अस्कत जावन आसा. मस्त पटी कितले स्ट्रॉंग फेथ आसल्यार, कितले चड आमच्यो मागण्या आसल्यार थोडे पटी आमी पडोवंक चान्स आसा, थोडे पटी आमी पडटा खंडीत जावन. कोणी परफेक्ट ना ह्या संवसारांत, आनी आमी जर आमी मागण्याची मनशां म्हणटा जाल्यार खंडीत आमी कांय तितले स्ट्रॉंग आसना. थोडे पटी आसता, थोडे पटी बाबड तामचो दोंडलता. देखून जेजू थंय क्लियर पावलो आमकां सांगता आमी अस्कत सैमांत जियेता. हे सगळें आमी समजून काण घेवचें, आमी अस्कत सैमांत जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाता खाल आमी झुजना. कितें आत्मीक आमचें सैम आसा पळय, आमची कूड आसा पळय, हातूंत आमी झुजना. ही आमी झुजचें घेतला एके पटी बाबा मध्ये, बोबड्या मध्ये, गोवाबायल्या मध्ये, हें पुरो झूज तें आत्मीक झूज न्ही, हें सैमीक झूज म्हणटा. ह्या अस्कत सैमांत आमी झुजचें. पूण ह्या सगळ्या खोट्या विरोध, खोट्या सैताना विरोध आमी झुजचें तें आमच्या कुडीच्या बळांनी न्हय, भगार आमच्या झुजाची हातेरां केलीं जायचीं. की सांगता सांपावल, आमच्या झुजाची हातेरां रक्तामासाची न्हय. रक्तामासान आमी झुजचें कोणा कडेन, मनशा कडेन मात्र. ह्या वायटा कडेन झुजोंक जायना रक्तामासान. आमची झुजाची हातेरां रक्तामासाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून. दैवीक सकत कोण दिता? पवित्र आत्मा आमकां दैवीक सकत दिता. एवकरिस्त आमकां दैवीक सकत दिता. मग्ने आमकां दैवीक सकत दिता. आराधना आमकां दैवीक सकत दिता. कुमसार आमकां दैवीक सकत दिता. ह्यो पुरो सक्ती दैवीक सकत दिवच्यो. देवाचें उतर चड वाचतना ते दैवीक सकत आमकां दिता. ह्यो पुरो संगती आमकां दैवीक सकत दिवच्यो. अस्कत सैमांत दैवीक सकत दिवच्यो संगती. देखून आमी ह्यो पुरो संगती आमी केदाळे हाका कित्याक म्हळ्यार आमी ह्यो संगती पुरा करूंक या हातूंत आमी पात्र घेवंक, आमी भाग घेवंक केदाळे आमी फाटीं सरून नजो. हातूंत आमी सगळ्यांनी मुखार आसाय. मागणें आमचें तें भरपूर मापान आसाचें. देवाचें उतर चड आनी चड वाचीचें. अवकाश मेळटना आराधनाक वचचें आनी मिस्साच्या बलिदानाक वचचें. कुमसार तेदाळ आमी जायचे. ह्यो पुरो संगती आमकां आत्मीक सकत दिवच्यो. आनी ह्यो आत्मीक सकत आसून आमी कितें करतले? कोटी जावं दी, बुरू जावं दी, नाश करूंक शकता तसली सकत ही पळया. ही पुरो आत्मीक दैवीक सकत दिवची कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकता तसली सगळीं वितर्कां कितें पुरा वाद विवाद आसा ते पुरा आमी नाश करून उडयता म्हणटा सांपावल. आमी नाश करून उडयता. सांपावल झुजलेलो आत्मीक दैवीक सकत आसून तांणी झूज मांडिल्लें. ह्या दैवीक सक्तेन ते झुजल्ले. देखून ते जैते मन जाले. आमी रक्ता मासान झुजता.
हे पहिले आमच्या बदलवान जाय जे हांगा आमी केद्दाळे कोणा कडेन रक्तामासाच्या सक्तेन आमी झुजचंत न्हय, कोणा कडेन आमी झुजोंक नजो. भाव जावं दी, भयण जावं दी, घोव जावं दी, बायल जावं दी, आवय जावं दी, बापूय जावं दी, भुरगीं जावं दी, आत्मीक तरान आमी झुजोंक जाय. म्हळ्यार दैवीक सकत आसून आमी झुजत जाय. ती दैवीक सकत म्हजे ते आनी तुजे ती असल्यार कसलीं खोटी बुरजां सयत आमी नाश करूंक शकता. कसले वायटाचे सकत असल्यार ते आमी सगळे नाश करूंक शकता. देखून आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमी दैवीक सकत म्हणचे बरी आमी आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरी जाय. आनी देखून आमकां सांगता पयल्या तुमी न्यायकर्ता पळयल्यार न्यायकर्ताचें पुस्तक जजेस चॅप्टर 6 वर्स 2 न्यायकर्ताचें पुस्तक 6 अध्याय 2 वाक्य. हे मिद्यानीत इस्रायल परस चड बळिश्ट आसले. मिद्यानीत इस्रायल परस चड बळिश्ट आसले आनी तांच्या बियान इस्रायेलतांनी दोंगरा वयल्या खंदक आनी भुयारांनी आनी दुर्गांनी आसरो घेतलो. कित्याक देवाचो सांगतपण तांकां नातुरलो. देवाच्या सांगतपणान नातले वरवीं ते भियेले. कित्याक आमच्या व्हडले व्हडले मनीस मिद्यानान, कित्याक पयलेंत जोशुआन त्या लोकांक धाडिल्लें ते पळोवंक, मोइसेन धाडिल्लें त्या पळोवंक आनी थंयचो लोक कसो आसा म्हणून येवन रिपोर्ट दितात हे पुरा. आनी तें पळोवन पळय हांगा दोंगरा वयल्या खंदक आनी भुयारांनी आनी दुर्गांनी ते आसरो घेवंक धांवले. कित्याक तांकां तांचे वयर जैत व्हरूंक, कित्याक ते तांच्या रक्तमासाच्या सक्तेन ते गेले. पूण देवाची सकत तांचे ते आसली म्हणून ते नेना जाले. देखून आमच्या हर एका घडये कश्ट येताना अनवर येताना पिडा येताना देवाचो आसरो खंय देवान म्हाका सोन सोडला म्हणलें एक आमच्या जिवितांत ते आमकां भोगचें आसा. एक फावटी जावं बरें तुमकां कितलें भोगलां कशें भोगलां तें आमी नेना, पूण प्रत्येक जावन हे पद्रीक कोटे आमी नाश करूंक शकता जाल्यार देवाचो सांगतपण आमचें तें आसल्यार मात्र, पवित्र आत्म्याचें सांगतपण आमचे कडेन आसल्यार मात्र आनी जेजूची सकत आमचें तें आसल्यार मात्र. देखून आज ते पळया सेकंड सामुएलाचें दुसऱ्या पुस्तकांत सेकंड सामुएल चॅप्टर 5 वर्स 9 5वें अध्यायांत 9वें वाक्य. दाविदान त्या कोट्यांत वस्ती केली आनी ताका दाविदाचें शार म्हूण नांव दिलें. दाविदान मिल्लो थावन कोट्या पर्यंत भोंवतणी शार ताणें बांदलें. आतां दाविदा सांगता कसो देव आसलो पळया. दाविदा बरें झुजां जिखलेलो दुसरो खंयचोय रायना. कित्याक हर एक संगत हर एक झुजाक वतानाय तो देवा कडेन विचारतलो हांवें वसियत गी, इतलो लोक आसा थंय एक 10,000 लोक आसा, म्हजे कडेन आसचे खाली 300 लोक झुजारी वसियत गी. देव सांगता असले असल्या दिसा अशें अशें वचूं, तशें कशें ताका रावंड अप घालीचें, कशें ताचें झुज. आमच्या जिवितांत आमी एक आमचे थंय थोडे संगती आमी देवाचो ताळो आयकना, जेजूचो ताळो आयकना. एका ना जाल्यार त्या मट्टाक आमी वाडोवना आत्मीक तरान. आमी काल एक क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर खंय एक मागणें खंय एक आराधन ह्यो संगती न्हय. आमी एकच मागण्याक आयल्यार व्हेरी स्ट्रॉंगली आमी हे जाय. देवाचो ताळो आमी आयकूंक आमी पेसाडीचे आनी ताळो आयकता म्हणसर पळय तुमी मागण्यांत विशव घेवन वचो मागचे. कित्याक सगळ्यांक देव दिता, आशेतल्यांक दिता. खंडीत जावन तुमकां ते डिझायर्स आसाचे, तुमकां ती आशा आसाचे ते जाल्यार देव तुमकां दिता. आनी दाविदाक दिल्ले बरी तेच पुस्तकान सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 3 22वा अध्याय 3 वाक्य सांगता. म्हजो देव म्हजी खटाब ताचे थंय घेता म्हजो आसरो, म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचे शिंग, म्हजे दुर्ग, म्हजो आसरो, म्हजो तारोक. हिमसेंतलो तूं म्हाका राखताय. पळय कोले उतार एक प्रॉमिसस तुम्ही बरोवन काडया, आमी क्लेम करया. पळय म्हजो देव, फस्ट तो म्हजो देव, म्हजें खडाप, ताचे थंय घेता हांव आसरो, म्हजें ढाल, म्हज्या तारणाचें सिंग, म्हजो दुर्ग, म्हजो आसरो, म्हजे तारोक. हिमसेंतलो म्हळ्यार वायटांतलो खोटेपणांतलो तो म्हाका राखता. देखून हे आत्मीक झुजांत हे बॉन्डेजीस कितें आसात, हे खंयच्याय रितीचे ह्यो पिडा शिडा आसात, निराशपण आसा, सलवणी आसा, हे रिणाचे भार आसात, खंयच्या रितीन हेच्यातून भायर येवंक जायना जाल्यार आमी
हे हातेर यूज केल्यार मात्र आमी बेगीनच सुटका जावन काण घेता. बेगीनच कित्याक देवान म्हाका आनी तुमकां अधिकार दिला. म्हाका हांवें डेलिव्हरन्स करयेत, म्हज्या कुटुंबाक हांवें डेलिव्हरन्स करयेत, हे भद्रकोटे आमी मोंड उडयेत म्हज्या भावा आनी भयणी. बेश्टेन तरी आमी एके पटी कालें करता. कोणी ताणें सांगलें, हाणें सांगलें, ती मॅसेज ही मॅसेज पुरा सोडा. खंयची कोणी नेगेटीव मॅसेज दिता जाल्यार ती देवा तावन येना म्हज्या भावांनी. ते समजून काण घेवचें. देव केदाळय नेगेटीव उलयल्लें पवित्र पुस्तकान ना. देवान केदाळ उलयलेलें पॉझिटीव उलयलां. हर एक संगती देवाक आसाद जाली संगतीत ना न्हय, हर एक संगती ताका साध्य न्हय. तर देवा थंय नेगेटीव म्हणलो पॉयंटच ना. तो केदाळय तो पॉझिटीव, केदाळय पॉझिटीव. देखून देवाक असाध्य जाल्ल्यो संगती ह्या संवसारांत खंयच्योय नात. पुरो संगती ताका साध्य. कित्याक ताणेंत रचल्यो संगती ताका अभेय जातात. ताणें सांगले बरें आयकतात ह्यो संगती. देखून ताचे भुरगे आमी जाल्ल्या वरवीं, ताची परज आमी जाल्ल्या वरवीं आमकां बौतिस्म दिता आसतना 3 संगतींनी मागलेलें तुमकां कळीत आसा. पयलें आमकां राय जावन मागला, दुसरें आमकां प्रवादी जावन मागला आनी तिसरें आमकां याजक जावन मागला. 3 मागणी आमकां पवित्र स्थानांत आमकां मेळ्ळा. देवान दिल्लें तें. देखून रायपण आमकां कोणी मुखार रावंक साध्य ना म्हज्या भावा आनी भयणी. दुसरें आमी प्रवादी म्हळ्यार देवान करूंक जावच्यो संगती पयलेंत तो आमकां तिळशिता. प्रवादपण करचें. तिसरें आमकां याजकी वर्ग. आमी याजकी दिक्षा जोडूना पूण याजकी वर्ग आमी. देखून आमकां 3 संगतींनी देवान इतलें सुबीत कर मागला जाल्यार तो आमकां दिल्लो जो अधिकार जावन आसा बौतिस्मा वरवीं आमकां तें आमचें हक्क तें. देखून वायटाचेर झूज मांडूंक आनी त्या दीस मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां बौतिस्म दितना आमकां जाप दिवंक जावना. सैतानाक तूं पाड करताय म्हणून आमकां पूण म्हज्या आनी तुज्या परतेन तुजो आनी म्हजो पोदर आनी मोदर म्हजी आनी तुजी आवय बापायन जाप दिल्ली आसा. त्या दिसतांनी जाप दिल्ली. पूण क्रिस्मा वेळार आमींत जाप दिल्ली आसा. मस्त पटे हर एक पास्कांच्या फेस्ता दीस रातीच्या मिसा वेळार आमी जाप दिवंक आसा. ते सगळे आमचे बौतिस्माच्यो सगळ्यो कितें आसा फॉर्मालिटीज आमी करता आसतना त्या दिसा प्रत्येक जावन आमी त्यो परत परत सांगता, परत आमी कन्फर्म करता आनी ह्या जाका आमकां क्वेश्चन विचारतना ताका जाप दिता आमी. आनी ह्यो संगती आज मोगाच्या भावा आनी भयणी इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता 25वा अध्याय 12वें वाक्य. Isaiah 25:12 तुज्या पागोराचे दुर्गम कोटे तो कसो लावन घालतलो, तो ते धरणीक शेवटून धुळींत मेळयतलो. पळया तुज्या पागोराचे दुर्गम कोटे कितें तुजे विरोध येवची ती सकत खोटी सकत जावंक पुरो. ह्या कोणेय तुका मसरान कितें वायट केलें जावंक पुरो. ह्या कोणेय तुजी तांची दिश्ट तुजे वयर घाल्ली ती सारकी ना जावंक पुरो. पूण कसली ती जावं दी ते सगळें सर्वेस्पर देव कोस लावन घालतलो आनी तो धरणीर शेवटून धुळींत मेळयतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी त्या देवाचो आदार आमी काण घेवचे. देवा सांगता जियोंक आमी आमच्या जिवितांत फुडें सरल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां येवच्या ह्या वायटाचेर आमी झूज मारून ते पुरा सलवय येत आनी आमकां जीक खंडीत जावन आसा. कित्याक आमच्या पक्षान झुजचे आमी न्हय, बगर आमच्या पक्षान देव झुजतलो. देव आमच्या मुखल्यान येता, देव आमच्या फुडल्यान येता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आमी वाचता जाल्यार परत आमी वाचता जाल्यार सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 22वा अध्याय 3रे वाक्य. 2 Samuel chapter 22:3 वडूल वाचले वक्ता पळय. परत तो म्हणटा तेन्त पळया तो म्हजो देव, तो म्हजें कडाब, तो म्हजें तें हांव ताचें तें आसरो घेता, म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग म्हणून हें सगळें आमकां सोमी सांगाता जियोंक आदार दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक जितना हांव सुमयता हांव जियेता जाल्यार सुमयतें आसा जाल्यार हांव सुमयसो जालो न्हय. मागीर म्हाका म्हज्या कुडीचेर म्हाका कांय अधिकार ना. म्हज्या कुडीचेर सगळे देवाक अधिकार न्हय, जेजूक दिला. तूं आनी जेजू एक जाल्यात न्हय. हे आत्मीक वाडव म्हळ्यार आत्मीक तरान वाडचें म्हळ्यार सुमयान आनी हांवें एक जावचें. आतां पळया 2 टायपाचे आसात. थोडे सुमयाक भायर दवरून आराधन करतात. आतां सक्रामेंत आसा आमी आराधन करता, सुमी भायर आसा सक्रामेंत आमी आराधन करता. पूण आनी एक आसा आमचे भितर सुमयाक काण घेवन आमी आराधन करचें.
देखून दोन संगती आमी कर आमी जेजूक भायर दवरून आराधन करता गी हे जेजूक भितर काडून आराधन करता गी म्हणून हें गरजेचें मोगाच्या भाव आनी भयणी. हें पळोवचें आमच्या अंतस्करणाक एक दिश्ट घालीचें आमी कशें आराधन करता जेजूक, कशें आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता. जेजूक आमी स्विकार करतना म्हजे थंय जेजू आयलो न्हय मागीर कितें फायदो, मागीर कितें प्रॉब्लेम. जेजू तो म्हजे थंय आसा न्हय, जेजू तो म्हजे थंय आसा न्हय. तो म्हज्या विरोध येवच्या हर एक कोट्या सत्यावर तो झुजता न्हय. एवकारिस्त म्हळ्यार तें, एवकारिस्तीचें बोळ म्हळ्यार तें, सक्रामेंताचें बोळ म्हळ्यार तें. जेन्ना तूं जेजूक स्विकार करता, जेजूक तूं स्विकार करचो न्हय, खाली उडेसो कुडको मात्र न्हय, जेजूक तूं स्विकार करताय. देखून एवकारिस्तांत बोळ आसा, आराधनांत बोळ आसा, तुज्या मागण्यांत बोळ आसा, आनी तुवें देवाचें उतर वाचून नियाळ करतना तातूंत बोळ आसा, सकत आसा. देवा सांगता जियोवचें एक व्हडलें भाग मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. देवा सांगता जियोंक न्हय संवसाराच्या ओडण्यांक वळख जावन न्हय, पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक आमकां तुमी जायते जाणां गल्फांत आसतना ओल्या पुरा संगतीच्या विरोध तुमी झूज मांडल्यार मात्र त्या गांवांत तुमी जैते वन जातात. ना जाल्यार थंय जैते वन जावंक कश्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचो सपोर्ट जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. देव आमच्या संगता आसा. म्हज्यात पळया अस्कत सैमांत कुडी राखतना हांवें त्याच्या विरोध झुजोवंक जायना. मस्त टॅम्पटेशन येतात, मस्त प्रॉब्लेम्स येतात. तेंय करया हेंय करया म्हण जाता. मस्त पटी पियोण्याक आमी वळख जाता, मस्त ती वायट सवयांक आमी वळख जाता. तितलें इजी ना लायफ. आमी चिंचे बरी ताचे वयर आमी जैत वरचें जाल्यार ताचे वयर झूज मांडीचें, आत्मीक झूज, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर गरजेचें म्हळ्यार बारीक गरजेचें. आत्मीक झूज आमी झुजल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचें कितें आत्मीक वाडवळ पळय ती सारक्या रितीन वाडोवन येता. नाजाल्यार आमकां वाडोवंक सोडिना. खंयच्या रितीन तरी तुका सकला घालूंक पळयता, खंयच्या रितीन तरी आत्मीक तरान तुका वाडवळ दिवंक दिना, तुका खंयच्या रितीन देवाचें उतर वाचूंक दिना, खंयच्या रितीन तुका मागणें करूंक दिना. खंय मणी खंय अडकळ घालता, खंय मणी खंय प्रॉब्लेम करता. मागणें करच्या पयलें खंय मणी खंय एक झगडें जाता, आनी कितें जाता. ह्यो पूर संगती आख्या आमी गमन दिवचें न्ही. हाचें सगळें ब्रेक करून आमी देवा सांगता एक जावचें. देवा सांगता एक जावचें. ते दळा मात्र आत्मीक संगती कितें आसात आमचे ते त्यो भद्र सांबाळून वायटाचे शक्ती सगळ्यो आमी ब्रेक करून उडयेत, ते बांदून घालयेत मोगाच्या भावा आनी भयणी. कीर्तनाचो ग्रंथ 9 अध्याय 9वें वाक्य, साम्स चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतल्यांक सरस्वर एक भद्र आसरो. कोण पुरा दग्ध भोगतात, कोण पुरा कश्ट भोगतात, कोण पुरा पिडेशिडेंत आसा, तांकां एक सर्वेस्पर देव भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. त्या कश्टांच्या वेळार भद्र आसरो हे आमी समजून काणगेचे. मस्त पटी कश्ट येताना अयो देवान कित्याक म्हाका सांडून घाला. देव बिलकुल सांडून घालना मोगाच्या भावा आनी भयणी. ते रॉंग चिंतप आमचे, ते सैतानान आमचे भितर घालचे. पळय देवान तुका सांडला. पळय जॉबाच्या ग्रंथांत पळय जॉबाक कितले कश्ट येता आसतना ताचे दोग इश्ट येतात. तेणें बायल तुका देवान सांडला, ताका शिराप घाल, सोड म्हण ते. पूण जॉबाची जाप पळया, भद्र कोटें मन उडोवंक शकता तो जॉब त्याच्या जिवितांत. सगळे त्याच्या वयर आयले. देवसाराची कितें केस्त, कितें पुरा देवसारान ताका नाडलें, कितें पुरा ताका केलें, कितें पुरा लुकसाण केलें, तें सगळें ब्रेक करून उडयता. कित्याक तो नितीन जियेतालो, सतान जियेतालो. ताचे दोग जाण इश्ट येवन पळय कितलें पुरा ताका विरोध करतात. तूं पातकी न्हय जाल्यार अयले पुरा तुका कश्ट येतात गे, तुवें वायट करून नातलेल्यार तुका शंबरा जाता गे. ते समजोंक तूं समजनात. आमकां मस्त पटी आमकां कश्ट येताना अनवार येताना दुसरें सण सांगता कालें केल्लें कर्म आसतलें म्हणून. मस्त जाणां सांगतात. म्हाकाय सांगलां, तुमकांय सांगतलें खंडीत जावन मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण असले संगती कित्या खातीर ते आमचे ते जॉबाक कित्या खातीर ते कश्ट आयले, कित्याक ताची परीक्षा जाली, कित्याक उच्चांत भंगार घालून तपासणी केल्ली, बरी ताची तपासणी केली. देवाक तो मन वल्लो, देवाचो मोग असो सगळें आसलें. पूण ताका क्वेश्चन घाल्ले त्या सैतानान. 2 पटी देवाच्या हजरे मुखार येता सैतान जॉबा खातीर पळया. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी तो जिखता. लास्ट जाल्यार तो जिखता आनी देव ताका सगळें फाटीं दिता.
आम्ही भावार्थान रावया, विश्वासान रावया. म्हजो देव, म्हजो समी म्हजे सांगता आसा, म्हजो पवित्र आत्मा म्हजे सांगता आसा. हांव आनी पवित्र आत्मा एक, हांव आनी देव एक, हांव आनी जेजू एक म्हणले समजून आमी कान गेल्यार मगच्या भाव आनी भयणी ह्या संवसाराच्या सगळ्या खोट्या सक्त्यां विरोध झुजूंक आमी शकतले. कित्याक त्रिंदाद आमच्या सांगता आसा, बाप शब्द आमच्या मतींत आसा, जेजू मगर पर आमच्या काळजांत आसा, पवित्र आत्मा सत्य पर आमच्या भुजांनी आसा. आमी देवाचें मंदिर आनी आमच्या खातीर येतेगी जण आमच्या मुखार झुजतले आनी खंडीत आमकां जैतेवंत करतले. वायटाचे सगळे सक्ती मोडून आनी तुटून उडयतले मगच्या भाव आनी भयणी. कीर्तनाचो ग्रंथ सांगतात 40 आनी 3 अध्याय 2 वाक्य, Psalms 143 verse 2. तूं देवा म्हजो आसरो, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. दुस्मनान दिल्ले दगद सोसून हांवें कित्याक कंथीन भोवूंक जाय. मस्त पटी अले येतात दाविदाची पळया भोगणां कश्टांत आसल्या वेळार, त्या झुजांनी एक पटी ताका कश्ट मेळ्ळ्या वेळार तो देवा कडेन मागता. कित्याक सोडलाय म्हणलें तोलो अनुभव ताका येता. सुम्याकी पळया त्या कुर्सांत हांव कित्याक म्हाका सोडलाय. तोले कश्ट कितले आसतले न्ही सुम्याचे ते. तली बोगणां त्याच्या काळजांत येयली, तली उतरां त्याच्या तोंडांतल्यान येयचे जाल्यार. आज मगच्या भाव आनी भयणी खंयच्या कश्टान जाल्यार जेजू कश्ट सोंसतना बाप ओगेत रावलो. कित्याक ताणें कश्ट सोंसल्यार मात्र, ताणें रागात उरयल्यार मात्र हांव आनी तूं बचाव जाता, म्हज्या आनी तुजें घराणें बचाव जाता. देखून बापान ओगेत रावलो. एक शब्द काडून आपलो पूत कश्टातना, आपलो पूत रागात वरयतना, आपलो पूत ते कुर्सार उमकळतना, आपलो पूत तो कुरीस वावयतना, आपलो पूत ते जरबदाच्या मार्गात आसतना खंयचो बापूय ओगे रावत. तो ओगे रावलो. सर्वेस्पर बाप ओगेत रावलो म्हज्या खातीर आनी तुजे खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर आनी तुज्या कुटुंबा खातीर. आपल्या पुतान मरण पावल्यार, आपल्या पुतान रागात वरयल्यार, आपल्या पुतान स्पर्जे खातीर जीव दिल्यार म्हजी भुरगीं बाचाव जातलीं, म्हजी भुरगीं बाचाव जातलीं. तितलो देवान आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. ताका पातयेतल्यान कोणूच नाश जायनाय म्हणून. एक ल्हव सयत आमच्या आलोंक तांकां कोणाक जावचें ना मगच्या भाव आनी भयणी. कित्याक आमी भद्र खोट्या भितर आसा. तो सरस्पर देव आपल्या पुताक आमचे खातीर दिल्लो खंडीत तुका आनी म्हाका रगता. त्या पुताच्या अमलीक रगतान आमी धुवन नितळ जाल्या. देवाचो मोग दितलो जावन आसा. कीर्तनाचो ग्रंथ Psalm chapter 144 verse 2, 140 आनी 4 अध्याय 2 वाक्य सांगता, तो म्हजो मोग सुरू म्हणालो पळया, म्हजो आसरो, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. दुस्मनान दिल्ले दगद सोसून म्हाका खंयतीन भोवूंक जाय गी हांवें म्हणून इतलें सांगलेलो दावीद. आनी हांगा सांगता, तूं म्हजो मोग, तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजें बुरस, तूं म्हजो तारोक, तूं म्हजी डाल. तुका हांव शारान येता, राष्ट्रांक तूं म्हजे अधीन करताय. राष्ट्रांक काल एक ल्हानशे संगतीनी राष्ट्रांक आमच्या अधीन करता म्हणटा सरस्पर देव. तूं पातयेन असो साकोर जाल्यार तुका देवान दिल्लो खंयच्या खातीर ह्या संवसाराक धाडलाय तुवें अर्थ करून काण घेवन त्या खातीर सोम्या खातीर तूं जियेताय जाल्यार तुका कितेंच ह्या संवसारांत उणें जावचें ना. एकच एक कितेंच तुका उणें म्हूण तुज्या जिवितांत पडचें ना. कितें तुका जाय देव तो प्रोवायड करतलो. आमी अर्दे संवसारांत अर्दे देवा थंय जिवंक प्रयत्न करता. दोन दोनीर पांय दवरून जिवंक जायना, पैन करूंक जायना. एकच दोनीर पैन करचें. सोमी मात्र संवसार असो मोग करता जाल्यार खंडीत तो देवाचो मोग करूंक जायना. दुडू असो मोग करता जाल्यार ताच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. देवाचो मोग सारक्या रितीन एका मनान एका काळजान जर देवाचे आमी आराधन करता जाल्यार, सतानाने आत्म्यान ताका आराधन करता जाल्यार, ताची स्तुती करता जाल्यार, सगळें आमचें जिवीत संपूर्ण ताच्या मुखार वता जाल्यार तें जिवीत तो चलयता. ताका कांयच जायना म्हणलें खंयच्याच संगती नात मगच्या भाव आनी भयणी. खंयच्याच संगती नात. पुरा संगती देवाक साथ दे मगच्या भाव आनी भयणी. देखून आज आमी समजून काण घेवया. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 10 अध्याय 13 वाक्य, 1 Corinthians chapter 10 verses 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 सांगता, मनशांच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. ताळण्यो जेजूकी आयिल्ल्यो
आमकां येतात पूण ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां उपाय तो दिता. पळया येदोळ येवंक नात. देव विश्वासी तो तुमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी हाडची सैतानान पूण तो तुमकां येवंक सोडिचो ना. तयली ताळणी जैत व्हरचे बरी ताळणी ती खंडीत येवंक सोडटा. कित्याक आपल्या बापान पुताकच ताळणी येवचे बरी सोडलां गे देवसराक. ताकाय ताळणी आयिल्ल्यो पूण त्या एका ताळणेचेर जेजून जैत वेला आमकां शिकयलां कशें जैत व्हरचें की म्हणून. आनी ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दिता. थीर रावंक घटाय दिता आनी ताचेतान भायर येवंक उपाय तो दिता. आमी जेजू कडेन कनेक्ट आसल्यार मात्र मोगाच्या भाव आनी भयणी, जर आमी जेजू कडेन 100% कनेक्ट जावंक ना, येणे 20% 30% आसून 70% संवसारान जियेता जाल्यार तशें जायना. तशें जायना. 100% आमी देवाच्या सांगाता जिवंक आमी प्रयत्न करीचे मोगाच्या भाव आनी भयणी. एफेसकारांचे पत्र सांगता 6 अध्याय 12वें वाक्य. एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 12. आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही. आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही. अंतराळ असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध. आमी मनशा विरोध झुजता. मनशा विरोध झुजोंक आमकां ह्या संवसाराक धाडिल्ले नाही. आमकां अंधकारी संवसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध झुजोंक आमकां ह्या संवसारान धाडिल्ले. आनी ते झूज आमी सारक्या रितीन झुजाना जाल्यार आमकां येवच्यो बंदड्यो, आमकां येवचे कश्ट, आमकां येवचे निराशपण, आमकां येवची पिडाशिडा हे सगळे आमी ब्रेक करून उडयना जाल्यार आमी कश्टान पडटले. हांव देखून आमकां जेजून कितें सांगलां तें आमी करूंक जाय. देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना. त्या प्रमाणे आमी करीचे आनी त्या प्रमाणे आमी जियेचे. त्या जाल्यार मात्र आमी देवाक महिमा दिता, ना तर आमकां समय फटयता. जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 22वें वाक्य. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. देखून आमी समजून काणगेचे मोगाच्या भाव आनी भयणी, कोरिंथकाराचें पत्र आमकां सांगता पळया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 6 अध्याय 18वें वाक्य. तर व्यभिचारांतल्यान पळापळ घेया. एक व्हडले आतां संवसाराचेर व्हडलो सैतान काम करता म्हळ्यार एंत व्यभिचार, अनैतीक संबंध, एडल्टरी. हायेस्ट तो सगळो संवसाराचो रुलर जावन आसा ह्या घडये, ह्या आतांच्या काळार मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून हें एक झूज आमचे विरोध भिरंकूळ चलता. हे कोणाकी जायत्या जाणां प्रिचरांक सयत लागड काडला. हातूं जायत्या जाणांक आत्मीक वाडवळ आसल्यांक हातूं सोडिना. एक एक फावटी सैतान आमकां टॅम्पटेशन दिवचें हातूंत चड जावन. आतां तुका तुजी अस्कत काय कितें म्हणून सैतानाक बरें कोत्ता. तुका एक सोरो पियोवची संवय आसा जाल्यार तुका चेडवाची आशा दाखयना, सोऱ्याचीच आशा दाखयता. जर तुका एक पयशांची आशा आसा जाल्यार तुका सोऱ्याची आशा दाखयना, पयशांचीच आशा दाखयता. तुका एक चेडवाची आशा जाल्यार तुका सोऱ्याची आशा दाखयना, चेडवाचीच आशा दाखयता. तुका एक दादल्याचे स्पर्श जाय म्हणून चिंताय जाल्यार तुका दुसरें कांय दाखयना, तेंच दाखयता. सैतानाक गुत्ता आमचे अस्कत काय, आमचे सैम बसकत म्हणून ताका गुत्ता. देखून हाचे वयर आमी जैत व्हरचें. ह्या संगती विशयांत आमी जैत व्हरचें. देवाचें उतरूच देखून सांगता व्यभिचारांतल्यान पळापळ घेया. मनीस आदारता ते हर एक पाताक ताच्या कुडी भायर तो करता. हर एक दुसऱ्या पाताक पुरो आमच्या कुडी भायर करचें, पूण व्यभिचाराच्या पाताक आपलेच कुडी विरोध करचें. म्हज्याच कुडी विरोध आमी करचे पाताक जावन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून व्यभिचार आचेतावन अनिश्कपण आनी कितें वायट व्हिडियो पळोवचे, फिल्मां पळोवचे, हातूंत शिरकोन पडले आचेतावन भायर येचे, ब्रेक करीचे. हर एक स्पिरीट ऑफ एडल्टरी, हर एक सेक्शुअल डिझायर्स, हर एक लस्ट समज तुज्या नांवान हांव ब्रेक करता, बायंड करता. म्हजेतावन पयस वचून सुडख म्हाका जाय जेजू. ह्या वेळार म्हाका तुजो कंपूर्ण तरान मोग करूंक जाय जेजू. तुज्या संगता रावोंक जाय, तुज्या संगत जिवंक जाय. ह्यो संगती म्हाका तुज्या संगता जिवंक सोडिनात, तुज्या संगता रावोंक सोडिनात. सुमया तुवें दिल्ले म्हाका अधिकारा प्रकार हांव सगळें ब्रेक करता. सुमयान जेजू म्हजो सांगात दी जेजू. खंडीत दिता जेजू. आमी पुरा हातूंत अशेंत फायट करून जैत जोडले ना जाल्यार काय आमी 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 काय तुमच्या बरें न्ही. मनीस न्ही, मनशाचो सैम अस्कत सैम न्ही. झुजू निरंतर झूज मारल्यार मात्र आमी हाचे थंय जिखतले मोगाच्या भाव आनी भयणी. कीर्तन
27 अध्याय पहिले वाक्य सांगता. Psalms chapter 27 verses 1. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आणि म्हजें तारण. सर्वेस्पर उजवाड. उजवाड आसले तें काळोख आसना. सैतान म्हळ्यार काळोख, खोटेपण म्हळ्यार काळोख, फाताक म्हळ्यार काळोख. देव आमचे थंय आसा. उजवाड तो. उजवाडाचे प्रतिरूप. उजवाड ताचे मारिफात तो उजवाड. तो म्हजे तें आनी तुजें तें आसा. तर उजवाड आसतना खंयचोच काळोख लागीं सरना. उजवाड तो म्हजो उजवाड. तो म्हजें तारण. तारण म्हळ्यार तुका रक्षण दिवचें. तुज्या भोंवतणी पवित्र आत्म्याचो उसो पेटता. तुज्या भोंवतणी अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आसा. तुज्या भोंवतणी देवदूत आसात. तुज्या भोंवतणी तुजो राखण बुडवो आसा. कितलें रक्षण दिलां देवान आमकां. आमकां थोडे फावटी कळीत ना. ह्यो पुरो संगती. देखून ह्यो पुरो संगती डेलिव्हरन्स सब्जेक्टांत येतात. आनी डेलिव्हरन्स सब्जेक्ट जावन आसा. आमी सगळें ब्रेक करून आमी मुखार वचचें मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी सामुएलाचें दुसऱ्या सामुएल 2 सामुएल chapter 5 verses 7 to 9 अशें सांगता. सामुएलाचे दुसरो ग्रंथ 5वो अध्याय 7-9 वाक्य म्हणटा. तरी पूण दाविदान सियोनाचें कोटें स्वाधीन केलें. सोडूं ना. सियोनाचें कोटें स्वाधीन केलें. हेच दाविदाचें शहर म्हणून आज नांव हाडलां. त्या दिसा दाविदान म्हळें, जो कोण जेबुसितांक जुशी मारूंक सोदता आनी उदकाच्या सुरंगांतल्यान वयर वचूं आनी दावीद द्वेषिता त्या तोंट्यांचेर आनी कुड्यांचेर आक्रमण करूं. देखून आसा एक सांगणी. कुडे आनी तोंटे रावल्यारान भितर सरचे नात. दाविदान त्या कोट्यांत वस्ती केली आनी ताका दाविदाचें शार म्हूण नांव दिलें. दाविदान मिल्लो तावन खोट्या तावन पर्यंत भोंवतणी शार सगळें बांदलें. सुरवेर तुमी आयकलें उतार. मिद्यानांनी इस्रायल तांपरा चड बळिश्ट आसले आनी तांच्या बियान इस्रायल तांणी दोंगरा वयल्या कंदकांनी बुयारांनी आनी दुर्गांनी आस्त्र घेवचे पडले. दाविदाच्या काळार जाल्लें पळया. पूण हांगा दावीद तेत्त कोट्याचेर तेत्त शाराचेर तो अधिकार काणी घेता. कित्याक तो झूज मांडटा. दोनूय झुजां ताचे आत्मीक तारांनी झुजता तो आनी असे सक्तेनी मागता. कित्याक देव तेच्या सांगता आसलो. आज म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता देव आसा. देव आमचे सांगता आनी तुजे सांगता जी येता मोगाच्या भावांनी भयणी. नहम chapter 1 verse 7 सांगता. सर्वेस्पर बरो. आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. बुरूज म्हळ्यार व्हडलें एक कोटें बुरूज. आकांताच्या वेळार तुज्या सायडीन खंयचीत कोट्या सक्त्याचे ते तीक्ष्ण बाण तुका येनातले बरी व्हडलें बुरूज म्हणटा तुज्या खातीर. पळया आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. आमी देवाचेर विश्वास दवरलेला जाल्यार आमी ह्या कथोलीक पवित्र सभेंत आसा. आनी पवित्र सभेंत आसतना आमकां खंडीत जावन रक्षण आसा. आमकां सक्रामेंत आसा. आमकां मागणें आसा. आमकां मिसाचीं बलिदान आसात. आमकां आराधन आसा. आमकां कुमसारां आसात. सगळें सक्रामेंत देवान आमकां दिल्ले आसात. आनी ते सक्रामेंत जावन आसा. आत्मीक झुजांत आमकां तयाराय करतात. आत्मीक झुजांत आमकां बोल दितात. आमकां घटाय दितात. एफेसकाराचे पत्र 6 अध्याय 13 वाक्य सांगता. एफेसियन chapter 6 verse 13. देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसय. देवान दिवचे कवच आसा. कशें एक इंडियन मिलिटरी जावंक पुरो खंयची तुमची कुवेट मिलिटरी जावंक पुरो त्या मिलिटरीकांक एक ड्रेस दिता. तशें आमकां सोम्यान एक ड्रेस दिल्या. आत्मीक झूज करूंक एक ड्रेस दिल्या. एफेसकारांचे पत्र तुम्ही वाचा 6 अध्याय 10-18 वाक्य वाचा. आत्मीक झूज करूंक कसले हातेरां आसा तें आमकां दिवची ड्रेस ते पुरा तातूंत दिले आसा. देखून हांव एक वाक्य मात्र वाचता 13वें वाक्य. देखून तुमी देवाचें कवच नेसय. तोवळ वायट असो दीस बुदिल्ल्या वेळार दुस्माना मुखार रावंक तुमी शकतल्यात. वायट असो दीस हर एकल्याच्या जिवितांत ऑलरेडी उदेवून जाला मोगाच्या भावांनी भयणी. कितें आमी चिंतले तशें बरी ना. कस्त आसात. अनवर आसात. आनी गल्फ रासना काय सुरक्षीत नांद आजकाल पळोवंक गेल्यार. देखून आमी सुरक्षीत रावचे जाल्यार आमी सोम्या सांगता रावचे. आमी सुरक्षीत रावत जाल्यार ह्या आत्मीक झुजांत आमी झूज मांडीचे. आमी फावो ते बरी रक्षक कवच नेसय. ते जाल्यार मात्र ह्या खोट्या सक्त्या विरोध आमी झूज मांडूंक शकतले. आमचे विरोध येवतल्या सगळ्या वायटाचेर आमी झूज मांडूंक शकतले. आमकां जैतवंत करूंक जेजू आमचे सांगत आसा. हे भद्र कोटें जावन आसा. जेजू आमकां भद्र कोटें आनी तो कोटे आमचे बुरूज आमचे सांगत आसतना आमकां कितेंचें बें. आनी मुणकार म्हणटा तितलेंच न्हय अखेर पर्यंत फाटीं पडटना झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें.
अखेर पर्यंत झूज आज आसा फाल्यां ना तशें ना आमचें आत्मीक झूज पडल्या तावन पेटे पर्यंत जल्मा तावन मरणा पर्यंत हर एकल्यान आपापले आत्मीक झुजोंकूच जाय. जर झुजाना जाल्यार आमी चलवता ह्या संवसारांत. आमी चलवणी आपणायल्ले बरी जालें. देखून कोणे चलवणी आपणाय नाकात. खंयचीच चलवणी आमकां येवची ना. आत्मीक झुजान तुमी तयार रावा. झूज मांडा खंडीत जावन. इसाया प्रवादी निमाणे एक उतार इसाया चॅप्टर 23 वर्स 11 अशें सांगता. तांणी दर्याचेर आपलो हात उबारला. ताणें राज्य हालयल्यांत सर्वेस्पर कानानाच्या कोट्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिल्या. पळया ताणें दर्याचेर आपलो हात उबारला. सर्वेस्पर देव दर्याचेर हात ज्या मैजेन दर्याचेर हात उबारलो तांबडो दर्या 2 फाळी जालो. जोशुआ जॉर्डन प्रसार जाताना ताचे पाय तेंकताना 2 उदक 2 कुशींनी फाळी जावन रावले. सुक्या धरणीर ते गेले. धरणपेट व्हरता येताल्यांनी. पळया तशेंच ताणें दर्याचेर हात उबारला. ताणें राज्यां पुरा हालयल्यांत. खंयचेंत राज्य खंयचेंत राष्ट्र देवान सोडूना वायट करता आसतना सर्वेस्परान कानानाच्या कोट्याचो नाश करूंक आज्ञा दिल्या. तुझ्या जिवितांत येवच्या वायटाच्या सत्तेचेर झूज मारनको देवान तुका आज्ञा दिला. खाली देवान तुका मात्र आज्ञा दिल्ली नाही. तुझ्या खातीर झुजोंक देवदूतांक आज्ञा दिल्या. तुझ्या खातीर झुजोंक ते आमचे सांगता आसात. हे आत्मीक झुजू म्हज्या एकल्याचे नाही, तुझ्या एकल्याचे नाही. बगर आमचे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सांगता रावून आमचे या आत्मीक झुजांत आमकां आदार दिवचे आसले. देखून हर एकल्यानी मोगाच्या भावांनी भयणी प्रिपेर जावंक जाय. आत्मीक झूज आमी केल्यार मात्र ह्या संवसारांत जैते वन जाता. ना जाल्यार आमकां चलवणी आमी आपणायचे पडटा. देखून ना जेजू थंय आयल्यार जिजस नेवर फेलियर. तो फेल जावंकच ना. आनी जिजस इज अ विनर ऑलवेज. देव आमचे सांगता झुजता. जेजू आमचे सांगता आसा. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. चोर संतभक्त आमचे खातीर विनंती करतात. मरी माय आमचे खातीर विनंती करता. तर कितें आमकां बाकी आसा? सगळें पुरो आसता आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमच्या मुखार रावतलो कोण आसा? देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमच्या मुखार रावतलो कोण आसा? देखून इतलें सकट आमच्या सांगता आसतना आमी कितें म्हूण सांगयता न्ही? रोमन्स चॅप्टर 8:31 जर देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? इतलें समजून काण घेया. देव आमकां बिलकूल हात सोडिना. देव बिलकूल आमकां वायटाक पडोवंक दिना. खंय बिलकूल आमकां चोर वायटांतले तो निवारता, काडटा, भायर काडटा. आमकां चलवणी बिलकूल येवंक दिना. मोगाच्या भावांनी भयणी त्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया. देवाचेर पातयेनी दवरया. पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आनी हर एकली एक घडीभर मोगाच्या भावांनी भयणी दोळे दंपा आनी हात वयर कर देवाची स्तुती करया. देवाक दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. होराला बाबा रे खल बरे दगशा शांदर बरे करबल रुखल बरे दग शिंदर बरे करबल रकल जीसस. थँक यू जीसस. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty anointing will fall upon Lord Jesus. स्वामी जेजू खंयची अडखळ येता जाल्यार म्हज्या भावांनी भयणी जी कोण बापा आज मागण्याक जॉइन जाल्यान तांकां येवच्यो अडखळ्यो, तांकां आयिल्ल्यो पिडा शिडा, तांकां आयिल्लें निरासपण, तांकां आयिल्ली चलवणी जेजू तुज्या नांवान आमी ब्रेक करता आनी भायण करता. सगळे ते तुटून पडोन दी जेजू. हर एका कुटुंबाक आधार जावन येसू मेळ जेजू. हर एका कुटुंबाक तूं सुटका दी जेजू. हर एक तांच्या कामांत येवच्यो अडखळ्यो, तांच्या जिवितांत लग्न जिवितांत येवच्यो अडखळ्यो, तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत येवच्यो अडखळ्यो जेजू तुज्या नांवान सगळे ब्रेक जावन दी ह्या वेळार आनी सगळ्यांक सुटका मेळोवन दी. जी कोण बाबा ह्या रातच्या वेळार मागण्यांक जॉइन जाल्यात जेजू सगळ्यांचेर तुजे आशिर्वाद पडोवन दी. तुजी दैवीक सकत पडोवन दी तांचे वयर आनी हर एकल्यांक आमकां सुटका दी जेजू. नितळ कर आमकां पवित्र कर तुज्या अमलीक रक्तान. तुज्या अमलीक रक्ताचें संरक्षण आमकां दी जेजू. तुज्या देवदूतांक आज्ञा दी आमकां सांबाळूंक आमकां राखोंक आमच्या पैनार आमच्या कामार आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत सदां नीत म्हणले बरी आमकां राखोंक तुजे देवदूतांक आज्ञा दी सोम्या. आनी आमच्या सांगता तूं राव जेजू. आमी तुजे थंय रावता, तूं आमचे थंय राव जेजू. आमी बापा
जेजू तूं आनी आमी एक जाल्या आनी हांव आनी तूं एक जाल्या सोम्या जेजू आनी मुखार म्हाका कंचित कोटी सगत हात बोट लावंक सकचे ना म्हणून सांगलाय 1 John chapter 5 verse 18 जोआंच्या पयले पत्र 5 अध्याय 18 वाक्यान तुवें सांगलाय जेजू देवाचो भुरगो पाता करिना बापाचो एकलोत जनीत पूत जेजू क्रिस्त ताका राखता सैतान ताका हात सयत लायना म्हणून तुवें सांगलाय आनी हें उतर आमच्या जिवितांत आमचें तें जारी जावं दी बापा तुवें सांगलाय रोमकाराच्या पत्रांत 16 अध्याय 20 वाक्या बेगीनच सैतानाक तुमच्या पांयां ताळा मस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दितलो म्हणून तुवें सांगलाय जेजू हे सगळो अधिकार तुवें कितें आपोस्तलांक दिल्लो सोम्या जेजू हे सगळें आमकां तूं फावो कर कित्याक आमी तुजें भुरगीं तुजे सांगता जिवोंक शेतां तुजे सांगता सोम्या जेजू रावोंक शेतां तुजे कडेन मागोंक शेतां जेजू आमकां अडकळ्यो सगळ्यो काणोडे तुज्या उतरांची समजोनी दी सर्गींच्या राजाचे जाणवाय आमकां दी जेजू आनी तुजी सकत तुजी काकूल तुजी कृपा हर एक आमच्या कुटुंबाक लाभय म्हणून मागता जेजू हे मागणें हांव करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन आमेन.